Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेकोडे उलोवन म्हळें, देवान मनीस आनी प्रितूम रोचलीं तो दीस थावन तें आयज पर्यान तुजे आदीं सोरला त्या काळा लागीं अशें विचार. अंतराळाचे एके शिमेर थावन तें दुसरे शिमेर पर्यान येदी व्हडली वस्त घडल्या म्हूण तुमी आयकल्या तरी. उज्या मदें रावन उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पोरजेन आयकलां आनी आयकून तीं जिवी उरलीं जायत. कोश्ट धाडून अजापां विस्मितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावळो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन खंयचोय देव दुसऱ्या राष्ट्रांमदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडूंक फुडें सरला जायत. आनी तरी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत ह्यो सगळ्यो वस्तू करूंक नात. सर्वेस्पर खरो देव आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुमी वळखून घेवचे पासत हें ताणें करून दाखयलें. ताणें शिक्षण दिवंक स्वर्गार थावन आपलो ताळो तो तुमकां आयकूंक दिता. प्रितुमेर आपलें आखटें ताणें तुमकां दाखयलां आनी आखट्यांतलो ताचो ताळो तुमी आयकलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे फाटल्यान तांचे संस्थीक विंचून काडली देखून आपूण तुमचे मदें आसा म्हूण दाखोवन आनी आपल्या वर्त्या बळान ताणें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं आनी तुमचे परस व्हड आनी बळिश्ट राष्ट्रांक तुमचे मुखार धांवडायलीं आनी ह्या तांच्या देसांत तुमकां हाडलीं. हो देस तुमकां एक दायज कशें ताणें दिलें आनी आयज पर्यान हो देस तुमचोच. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळच्याक आनी सर्वेस्पर देव तुमकां दितात त्या देसांत सदांच तुमी जियोवच्याक आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तुत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. सर्वेस्पराच्या कर्तुत्वांचो पुर्विल्ल्या काळांत केल्ल्या अजापांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्यो सगळ्यो करण्यो मनांत घोळयता. सगळीं तुजीं ओचोऱ्यां नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तुत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. देवा, तुज्यो वाटो पवित्र. आमच्या देवा इतलो थोर आनी खंय आसा देव? अजापां करतलो देव तूं. राष्ट्रांमदें तुवें तुजें बळ दाखयलें. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तुत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्या बावळ्यान तुजे पोरजेक सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या हातान शेळयांच्या हेंडावरी तुवेंच
तुजे पोरजेक वाट दाखयली. जबाब: सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. उद्गार. नीती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. स्वर्गींचें राज खरेंच तांचें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळतलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? ओ आपल्या जिवाचे बदलेक मनशा कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बराबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मातेव 16 ओळ 24b अशें म्हणटा, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. एका देखाव्यांत जायते मनीस आपल्या खांदार खुरीस घेवन चलतात. चलतां चलतां खुरीस तांकां जोड लागता. आपलो खुरीस थोडो थोडो कातरून ते ल्हान करतात, पूण तांतलो एकटो आपलो खुरीस तसोच घेवन वेता. फुडें पावता एक व्हड खोण आसता आनी ती खोण उतरूंक जाय आसता. खुरीस कातरूंक ना तो मनीस आपल्या खुर्साच्या आदारान पोलतोडी वेता आनी उरलोले थंयच उरतात. सांत रोज म्हणटाली, खुर्सा विणें दुसरी आनीक निसोण ना जाचे वरवीं आमी स्वर्गार वचूंक जाता. म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपली खुशी पयस दवरून खुरीस उबारून आपले फाटल्यान येवंक शुभ वर्तमानांत जेजू आमंत्रण दिता. आमचें जिवीत जियेतना आमच्या घराब्यांत आनी समाजांत आमकां तरेकवार परिस्थितींक फुडो करचो पडटा. कठीण परिस्थिती येतात तेन्ना एक एक दीस जोड जाता. आमचें भितरलें बळ उणें जाता, कारण आमचो भावार्थ जेजूचेर खोल आसना. खुर्सार जेजून आपलें बलिदान केलें आनी सोडवण जोडून घेतली. तर जेन्ना आमचेर खुरीस येतात तेन्ना खुर्सार खिळायल्ल्या जेजूचेर नदर घालून ताची देख घेवन आमचें जिवीत जिवंक वावरुया. स्वर्गींच्या बापा, तुजी खुशी ओळखून घेवन आमच्या जिविताच्या खुर्सांक खांद मारूंक वावरूंक आमची मनां उजवाडाय. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share
and subscribe to support this ministry. God bless you.